म्हटल्यार हांव मड्या गांवचो भुरगो। हांव एक शेतकार कुटुंबान जल्माक येयल्लो। अजून आमी शेतां करता। मशिनरी येवच्या पयलीं शेतां करताले, ती मशिनरी येवनूय शेतां करता। आमकां व्हडली जायती शेतां आहात। आमी मड्या गांवान थ्रू आउट द इयर जे पीक जाता, म्हणजे वर्साक जे पीक मेळटा ते वर्साच्या वर्सा आमी पीक घेता। म्हणजे वर्साक आतां ह्या दिसांनी भात हें करता, भात जाल्या उपरांत भाजीपालो करता, जावं आमच्या सरपंचान म्हटल्यार तेंडली जावं भाजी, हे सगळें आमी आयज पासून करता। आनी पंचायती कडेन आमच्या व्हडलें फार्म आहा मड्या पंचायती कडेन, थंय आमी ऑर्गेनीक सारें तयार करता। तशेंच जे आमी बियाणां जाता एग्रीकल्चरा मार्फत, ती बियाणां तयार करून मड्या गांवान लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट वाटलेली आहा आनी वाडटा। हे फावट आमी करूंक ना, पूण प्रत्येक आमचो उद्देश कितें आसलो की बाबा मड्या गांवान प्रत्येकान शेत करचें, शेत पडींग दवरचें न्हू। जे आयज विठ्ठल नायकान हांगा जो हो प्रोग्राम आयोजीत केला की पडींग शेतां जी आहात ती कल्टिवेट करची, हो प्रोग्राम आमी लास्ट टायम मड्या गांवान केल्लो। जी शेतां पडींग आहा ती आमी स्वता घेतलेली आनी आमी कल्टिवेट केल्ली आनी बऱ्यापैकी पीक येता। जेका शेतकाराक शेताची म्हायती आहा, जो मदतीचो हात फुडें काडलो ते जावन आसा आमचे तारक भाई आरोलकर। तेंच्यांनी सांगले जी फर्स्ट फेज आहा जी 50,000 स्क्वेअर मिटर ती आपण स्वता कल्टिवेट हे करून दिता, आमचे प्लाविंग करून दिता। त्या हेचे वरसून आयज आमी सगळे आमच्या शेतकारांक सांगले, जे टेनंट आसतले ते टेनंटा कडेन आमी उलयले आनी पयली जी 50,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा ती आमी आयज चालू करता। त्या फुडें जेन्ना आमी आमचे गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर आहा बाबुराव कवटे तांचे कडेन गेले, तेंच्यांनी आमकां सांगलां जे पयली फेस आहा तेका जे सारें आनी जे बियाणे लागतले ते आपूण दिता म्हणून। आनी त्या हेचे वरसून आमी मागीर असो बाकीच्या हांकां उलो मारलो की कमीत कमी एक 100 रुपया दिवन एक क्लबाक सपोर्ट करचो म्हणून। त्या हेचे वरसून खूब जाणांनी मदतीचो हात आमकां दिल्लो आसा। त्या हेचे वरसून आयज आमी जी आमची पयली फेज आहा 50,000 स्क्वेअर मिटर ते आयज खणपाक आमी चालू करता। जसो आता विठ्ठलो फुडें चल्ला शेत करपाक आनी तेंची टीम आसा वांगडा, तुमी सगळे जाण आहा, असल्यांक दिवंक जाय ती। आनी कम्युनिटी फार्मिंगाचो बरो गव्हर्मेंटाचो कॉन्सेप्ट आसा। 10च्या वयर जर शेतकार येवन शेतां करूंक सोदता जाल्यार ती कितकी, तेका लिमीट ना, कितकी स्क्वेअर मिटर लँड तुम्ही करू शकतात। एक कंपनी कशी ती शेतकऱ्यांची कंपनी कशी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा। आता कंपनी कशी 10 डायरेक्टर येवन एक प्रोडक्शन करता तशी हे करू शकता आनी तुम्ही आख्खी ही नाशनोडाची करू शकता। आता ही 50,000 स्क्वेअर मिटर हांगासर आता जर आयज हेजे शेतान भात लायले, पूण जेन्ना हे भात हार्वेस्टिंग जातले तेज्या नंतर जर भाजयेचो कितें प्रोग्राम आहा आनी भाजी जर हांगा घालता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या 50,000 स्क्वेअर मिटरांची भाजी जातली ती आख्ख्या वाल्डोनान आनी म्हापसा सिटीक पावतली, इतकी भाजी थंय जातली। त्या खातीर तुमचो तेको एका फूल दिया, म्हणजे एका पिकाक आनी एका वर्सा खातीर न्ही, आख्खे जितके पर्यंत तो करूंक शकता तितके पर्यंत तुमचो सपोर्ट दिया। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.